मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाच्यो हेडलायन्स. मुरगांव हालींच उक्तावण जाल्ल्या लूप टू कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सध्या सापडला वादात. असल्यो गजाली आमी घेवचे ना खपोवन म्हणटा आमदार साळकर. जाल्यार सगळ्यो पोर्टाच्यो वाटो सुरक्षीत करपा खातीर गेटी आसतल्योच म्हणटा एमपीएचो अध्यक्ष. सात महिन्याचो विसव घेतल्या उपरांत रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परब राजकीय मळार आयलो परत. म्हापसा नगरपालिकेची खासा बसका. कार्निवल समितीत बेकायदेशीर वावराचो आरोप करत काय नगरसेवकांनी हे बसकेविशीं उक्तायली तिडक. आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुरगांव हालींच उक्तावण जाल्ल्या लूप टू कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सध्या वादात सापडला. एका मुखेल प्रवेश सुवातेर पूर्व सुचोवणी दिनासतना गेट घातिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायल्या. असल्यो गजाली आमी खपोवन घेवचे नात अशें म्हण आमदार साळकरान तिडक उक्तायल्या. जाल्यार सगळ्यो पोर्टाच्यो वाटो सुरक्षीत करपा खातीर गेटी आसतल्यो अशें एमपीएच्या अध्यक्षाचें म्हणणें. आतां हांगा गेटी आसतल्यो काय ना हो एक मोठो प्रश्न. एमपीएच्या वादग्रस्त हालचाली उपरांत बायना वाठारात तणाव वाडत आसा. हालींच उक्तावण जाल्ल्या लूप टू कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांतल्या एका मुखेल प्रवेश सुवातेर पूर्व सुचोवणी दिनासतना गेट घातिल्ल्यान थळावे नगरसेवक आनी आमदार आनी हेरांनी खर तिडक उक्तायल्या. जाल्यार ह्यो सगळ्यो पोर्टाच्यो वाटो सुरक्षीत करपाक गेटी आसतल्यो अशें एमपीएच्या अध्यक्षान पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. I don't know what is the issue because they have not spoken to us, so they have not discussed with us. The project was inaugurated and we have also not started using the kind of the road tel. Maybe we will start using it in a couple of days because we are also doing a trial run. Basically, I don't know what is the controversy. I think if it is about the gate which we have put, it's an entry point to the port. All the entry points to the port will have to be secured. So we are an ISPS compliant port where we follow the international guidelines to secure so all the entry points, if there are anything through which people can enter, there will be a gate. And the gate has two functions. It can be either closed or open. It is open today. So I don't know what is the controversy. We have not stopped anybody in using the road. वो गेट रह के भी पब्लिक को छोड़ा जाएगा सर या उनको बंदी रहेगी, क्या इशू है? See, it is not the public. What we have to understand is that project is a port connectivity project. The transportation is towards the port. There is a down ramp, there is an up ramp for the cargo movement to our Baina warehouse. If you have seen our Baina storage area, so whether people can go, that can be decided by the government of Goa through a proper kind of a traffic. Our concern is there are two concerns. One is related to port security. I think the CISF is also here. Any entry point to the port will have to have a gate. Because in times of emergency or in law and we'll have to close it. But then it will not be closed on a kind of a daily basis. How the traffic has to move, that the government of Goa has to tell us how the traffic should move, where will the traffic police be. And if you have seen the down ramp, up ramp and the Vasco ramp, you will also understand that there are chances of accident. We don't want anybody to get involved in an accident, or that accident should not interrupt our movement of traffic into the port. So we have not said, we have not controlled the access to any part of the road. And the up ramp is it is not a part of the NHAI project. It's a project of the port to take the cargo outside. जाल्यार असल्यो गजाली आमी खपोवन घेवचे नात. ह्या गजालीचो आमी पुराय निशेध करता. तशेंच ते लोकां खातीर आसा ते लोकांक मेळटलेच अशें म्हणत वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकारान खर प्रतिक्रिया दिली.
आम्ही ताजो सगळ्यांचो निशेध करता. काल पासून खंयचो ऑफिसर काही चेअरपर्सना कडेन रुडली वागलो. म्हाका दिसता दीस इज नॉट डन म्हणटा तशें. एक तो आमचो फर्स्ट सिटीजन म्हणजे वास्को भितरलो फर्स्ट सिटीजनाक तुवें ते चेअराक मान दिवचो पडटा आनी चेअराक सपोज मान दिना जाल्यार आमकांय तुमकां मान दिवपाची गरज ना. आनी त्या खातीर आमी खरें पयलूच उलयलें ज्या दिसा इनॉग्रेशन जालां त्या दिसा आमी ऑनरेबल CM कडेन उलोवन अशी अशी ते गेट घालतात. पूण MPTची इतली मस्ती जातली आमी चिंतून नाशिल्ले. पूण आमी तितलेच ठाम आसा तो ब्रिज जो जाला तो लोकां खातीर जाला. एक्झीट रॅम्प वयल्यान येवपा खातीर आनी बायणां देंवपा खातीर आनी तो आमी ओपन करपा खातीर आमची फूल ताकद लायतले. ताज्या बद्दल दुबाव ना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि भक्ती पैबाळगी. फोंडा उंडीर गावणे वाठारांतल्या 4 ल्हान भुरग्यांक किरकोळ गजालीक लागून मारपेट केल्ल्याच्या आरोपाखाला फोंडेच्या एका दादल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो. वाठारात पुलीस गस्त वाडोवपाचे अशे बांदोडचो सरपंच रामचंद्र नायकान मागला. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. हांगा एक असो इन्सिडंट जालो की हांगाचे हांगसर भुरगे ते खेळटाले, ल्हान भुरगे. आनी हांगा जे हो तुमचो प्लेस पळयतात हो प्लेस जो आसा की लवर पॉयंट असो दिसता. पण लोक खूब हांगा येतात आनी लोक हांगा सोरोय पितात, ड्रग्सूय घेतात अशें आयकूंक आयिल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांगा तुमी पळयतले बाटल्यो कितल्योच आसा सोऱ्याच्यो, म्हणजे सोरोय पिवपाक येतात अशें लोक म्हणटा हांगसरले. पण म्हज्या स्पॉटार काल एक ते भुरगे खेळटाना एक कोण कपल तर बसलेले. तांकां दिसलें की तांकां ते चाळयतात अशें कितें अशें दिसलें. पण ताणें ताका त्या भुरग्याक भरपूर पडयले अशें केस रजिस्टर जाल्ली आसा. आनी ताका अरेस्टूय बी केल्लो आसा. जे आतां कोण मनशान मारला ताका अरेस्टूय बी केल्लो आसा अशें केसीक समजून येता. हो जो स्पॉट आसा खरंच ब्युटिफूल स्पॉट आहा. पूण हाजें मेंटेनन्स जावपा जाय अशें लोकांचें म्हणणें आसा की जे भायले लोक जे कोण हांगा सोरो पिवूं येतात, सिगरेट ओडूं येतात हांगा तांगसरले काडपाक जाय अशें लोकांचें. आनी लोकांचो डिमांडूय आसा की हांगा पुलिसांनी गस्त घालची आनी असल्या भुरग्यांक हांगा दवरचें न्ही. कित्याक बरो स्पॉट आसा, लोक बरे लोक हांगा येतात, बरे वारे घेवपाक येतात. पूण हांगा नाका जाल्लें जाता. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की पुलिसांनी हांगा गस्त घालची आनी पुलिसांनी पेट्रोलिंग करचें आनी अशें लोकांक धांवून घालचें. उंडीर ब्रिज टू करंजाळी जो रोड आसा खूब तेंप जालो. ह्या रोडाचेर रातभर भुरगीं कपल्स रातचे 12-1-2 पर्यंत थंय भोंवतात, बसतात, पितात. नाका ते तरेन परिस्थिती थंय आसतात. आमी पंचायती तरेन तांकां लेटरूय केल्लें, तेन्ना विजीटूय केल्ले, पेट्रोलिंग केल्लें. पूण आतां तेंचे हे दिसांनी मातशें स्टॉप जाल्लें. पूण आयज एक अशी गोश्ट जाली की मायनर आमचे 4 भुरगे लोकल ताका एक फोंडेच्या एक भुरग्यान तांकां मारले. आतां ही गोश्टी हेजे पयलूच जाल्ली. आमी लोकांक अशें गांवच्या लोकांनी खूब खेपे अशी गोश्टी जाल्ली त्या लोकांनी कॉम्प्रोमायज करून लोकांक धाडलेले. पूण आतां हे खंय तरी हाती भायर वयता. हे खातीर हांव फोंडा पुलीस स्टेशन PI DYSP हेची कडेन मागणी करता की तेंच्यांनी रेग्युलरली थंय पेट्रोलिंग करचें. कारण आयज इतले पर्यंत जाल्यार फुडें कितें जाय तें सांगूंक शकना. आनी कोणाचो फाल्यां मर्डर जाला दोनी सायडीन ते अशें आसात की दोनी सायडीन मानस आनी दोनी सायडीन उदक भरलेलें आसता. कोणाचो काळान नुकसानूय उडोवंक शकता, कोणाचे जिवूय वचोंक शकता. आनी जे तरेन जे तरेन जे भुरगे थंय वचून ते कितें करता ते बरोबर न्ही. ते खातीर ते मातशें पेट्रोलिंग करून ते टोटली बंद करचें अशें एक्क्युजाक हाडला ताका दवरला भितर. ना आनी हे ल्हान भुरगे आहले पळय ते कितें सायकलीन ते थंय सायकल एकटो थंय वडा पाव घेवपाक लागून ते स्टॉलार आशिल्लो खंय ते 2-3 जाण ते भुरगे ते रेग्युलरली भुरगे थंय वयतात भोंवतात. गावणेचे आनी एकटो खारवूड सकून येते चड मारले भुरग्यांक चड मारले म्हणल्यार कशें कितें थापटा मारले तेजेर. आनी थंयचे लोकल लोक जमलेले देवाचे कृपाक म्हणपाचें जाल्यार तो भुरगो थंय तेंच्या हातीन कितें जर वायट जातलें आशिल्लें नाजाल्यार ते लोकल थंय जमलेले जाल्यार ते हाती भायर प्रकरण पावतलें आशिल्लें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 7 महिन्याचो विसव घेतल्या उपरांत रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे मुखेली मनोज परब राजकीय मळार परतून आयलो. निमाणे 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके वेळार ताका पळयल्लो जंय ताका उत्तर गोंयांत हार सोंसची पडली.
परब आता 2027 वर्साचे गोंय राज्य विधानसभा वेंचणुके आदी परतला. शुक्रारा पत्रकार परिशदेत मनोज परबान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची येवपी विधानसभा अधिवेशनाची येवजण जाहीर करून पक्ष स्वतंत्रपणान वावुरतलो अशें सांगलें. अधिवेशनात आरजीपी एकवटीत विरोधकां कडेन कित्याक जुळची ना हेंवूय ताणें स्पश्ट केलें. युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो एमएलए नासतलो हे आमी डिसिजन घेतलेले आसा इंटरनली. हे तुमकां सांगता ह्या असेंब्लीक युनायटेड ऑपोजिशनाचो पार्ट आमचो एमएलए नासतलो. रिजन सिंपल आसा, जेन्ना आमी झोपडपट्टेचेर विशय काडलो तेन्ना आमकां ऑपोजिशनाचो सपोर्ट मेळोंक ना. जेन्ना ह्या बस्तेंचेर जेन्ना विशय जालो तेन्ना तेंचो सपोर्ट आमकां मेळोंक ना. जेन्ना ड्युअल वोटिंगेचेर विशय जालो तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. जेन्ना पोगो बिलाचेर डिस्कशन जालें तेन्ना आमकां म्हणजे अनऑफिशियल डिस्कशन जालें तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. लँड कन्वर्जन एंड प्रोटेक्शन बील जेन्ना घातलें आमी तेन्ना आमकां सपोर्ट मेळोंक ना. जर आमच्या आमदाराक गोंय वाचोवपाचे जे मेन 3 मुद्दे आसा तेजेर जर आमकां सपोर्ट मेळना जाल्यार आमी तांकां कित्याक सपोर्ट करपाचो? दाखोवपाक हो सपोर्ट आमकां गरज ना. आनी आतां जर तुमी पळयताय नाटक एक्सपोज जायत आसा, हे दाखोवपाची जी नाटकां जी आसा पळय फ्लोर मॅनेजमेंट आहा ते आमकां करपाचें ना. आमी युनायटेड ऑपोजिशनाचे पार्ट ना. आमी हे आमच्या कोर मिटिंगेक डिसायड जाल्लेले आसा आनी आमदारूय ते आपल्या प्रेस कॉन्फरन्सान डिक्लेअर करतलो. हालींच्या वेंचणुकांनी आपल्या पक्षान संघर्श केलो तरी जमीन हडप घोटाळ्या सारकिल्ल्या तात्काळ प्रश्नांचेर उपाय काडपाचेर आनी घोशणापत्रांत सुदारणा करपाचेर आरजीपीचें लक्ष केंद्रीत आसा अशें सांगून परब ठाम रावला. काँग्रेस व आप सारक्या व्हड पक्षां कडेन युती करपाचेर आदारून रावना आसतना आरजीपी लोकां खातीर आपली लढाय चालू दवरतली हाचेरूय ताणें भर दिलो. आयज राहुल गांधी केजरीवालाचो इन्सल्ट करता, केजरीवाल राहुल गांधीचो इन्सल्ट करता, काँग्रेस आम आदमीचेर चडटा तेजेर चडटा, पूण गोंयांत तांकां फरक पडना. जे इतले सेल्फिश राजकारण आमी सांगलेले, इतले सेल्फिश राजकारण हे तेन्नाय चल्लेले, हे सेल्फिश राजकारण अजूनय चल्ला. आमी जर तेंच्या वांगडा गेल्ले आयज ह्या सगळ्या झगडेन आमी आसतले, आमी वांटेकार जावपाचे. आमी प्राउडली ही जी फायट आसा ही फायट आमच्या कुस्तार गेली. प्राउडली आमी जी मतां घेतली ती प्राउडली आमी मतां घेतली. विकत घेवंक ना, कोणाक फटोवन घेवंक ना, रिलीजन यूज करून घेवंक ना, कोणाक खंयचो हे रिलीजन खतरेमे हे सांगून बीजेपी आनी काँग्रेसी भाशेन घेवंक ना. ही आमी आमच्या मुद्द्यांचेर, गोंयच्या अस्तित्वाचेर आनी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर घेतली. परबान चर्चा केल्लो एक मुखेल मुद्दो म्हळ्यार महत्वाच्या प्रश्नांचेर आदार नाशिल्ल्याचो उल्लेख करून विरोधी युती वांगडा एकठांय येवपाचो ना असो निर्णय. सध्या आमदार विरेश बोरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंय विधानसभेत एक सुवात आशिल्ल्या आरजीपीचो हेत युती राजकारणाचो दबाव आसून लेगीत गोंयच्या कामा खातीर स्वतंत्रपणान चॅम्पियनशीप करपाचो हेतू आसा. तशेंच आमदार बोरकार हेर विरोधी पक्षांत वचपाची शक्यताय आशिल्ल्या उलोवप्या विशीं परब हांणी न्हयकार दिलो. Is your MLA out of RGP on the way out of RGP? कित्याक हांव सांगता तुका सांत आंद्रेन हे चलता की तो काँग्रेसान वचपाचो आहा म्हणून. इज ही आउट ऑफ RGP? कशें आहा, आरजीक डॅमेज करपाक ना आरजीक सकयल देंवोवपाक हे सगळे गजाली हेच्या पयलींच्यान चालू आसा. ज्या दिसा आमदार आमचो काँग्रेसीन वयतलो तेन्ना हे गजाली तुमी करपाचे. तेच्या पयलीं हे वाऱ्या वयले गजाली आमकां तरी सांगचे न्हू. कित्याक गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकर. सुलक्षणा सावंतान आपाचो खासदार संजय सिंग हाचे आड केल्ल्या बदनामीच्या खटल्याक फुडली तारीख दिल्या. डिसेंबरात सिंगान पत्रकार परिशदेत सुलक्षणा सावंताचेर कॅश फॉर जॉब स्कॅमात वांटो घेवपाचो आरोप केल्लो. तेन्ना हो वाद सुरू जाल्लो. ह्या केशीची फुडली सुनावणी 7 मार्चाक जातली. आयज दिवचल न्यायालयान दोनूय वटांनी वकिलांकडेन ही केस आयकली. संजय सिंग दिल्ली वेंचणुकेत व्यस्त आशिल्ल्यान न्यायालयान फुडली तारीख दिल्या अशें संजय सिंगाच्या ॲडव्होकेटान सांगले. आदवोगातान दिल्ली म्हायती प्रमाण दोनूय पक्षांचे विधान नोंद जाल्यात आनी ह्या केशीची फुडली सुनावणी 7 मार्चाक जातली. आज मॅटर आशिल्ली गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या घरकान्नीन जी फायल केल्या आमचे MP संजय सिंग आसा तांच्या अगेन्स्ट, आनी त्या केसीन आमी आज टायम मागला संजय सिंगाच्या वतीन की आमकां रिप्लाय फायल करपा खातीर थोडो टायम दिवचो म्हणून. कारण सगळ्यांक जशें खबर आसा की इलेक्शन्स दिल्लीन चालू आसा आनी संजय सिंग जे आसा ते थंय स्टार कॅम्पेनर म्हणून आसा आनी त्या खातीर
हो रिप्लाय रेडी करपाक आमी शकले ना. आतां मॅटर 7 मार्चाक दवरल्या. सगळ्यांक त्यो गोंयकारांक आनी गोंया भायर सुद्दां सगळ्यांक खबर आसा आनी त्या गजालीचेर कोण तरी उलयलो कळ्ळें. त्या केसीचे मुखार कळटलें आनी खूब टायम आसा. सुलोचना सावंताक विटनेस बॉक्सान येवनी तेन्ना सगळ्यो गजाली सारक्यो उघड जातल्यो इतलेंच म्हणटा हांव. The defendant has again sought time to file its reply to the injunction application. The defendant has also extended which the defendant had made earlier that they would not make any defamatory statements against the plaintiffs, and all those other statements which the plaintiff has taken an objection to in the plaint will not be repeated. The court has now adjourned the matter to 7th of March, and the defendants are directed to file their reply. But what about your argument on That will happen on 7th of March. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयज म्हापसा नगरपालिकेची खासा बसका जाली. कार्निवल कमिटीच्या बसकेचेर केन्ना कितें चर्चा जाली कोणाक काय कळ्ळेना. वेचून आयिल्ले कार्निवल समितीत बेकायदेशीर वावराचो आरोप करत काय नगरसेवकांनी हे बसकेविशीं तिडक उक्तायली. जे वर्सा कार्निवल कमिटीचे इलेक्शन जावं सिलेक्शन जावपाचें आहा तेन्ना हे नाटक एवरी इयर आसता. आतां इयर बिफोर लास्ट आमी पळयल्लें की कमिटीचे चेअरमॅन हांव सिलेक्ट जाल्लो जावं कोण आमी जे कमिटीक सिलेक्ट तेन्ना एक कारण वापरलें की नोटीस वचोंक ना. कार्निवल कमिटीच्या मिटिंगे खातीर नोटीस वचपाची रिक्वायरमेंट ना. इतलें डेस्परेशन कित्याक आसा तांकां. हे 15 लाख जावं कितें अमावंट गावता जे आमकां टुरिजम डिपार्टमेंटा कडसून हे लिपोवन ते कितें अमावंट हे करपाचें हे तांकां कित्याक म्हणजे कितें तरी तेंचे जे ऑर्गनायझिंग करता जे कितें करता तितून ते पयशाचो कितें तरी घोळ आसतलोच अशें आमकां दिसता. मिटींग आसलेली कार्निवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची म्युन्सिपाल्टीन. जर हांव येयला हांव म्हणजे हांगासर पावला 10:15 एक्झॅक्टली एंट्री मारल्या तेन्ना मिटींग सोंपलेली 10:15 आनी हांव भितून वचून जर पळयलें जाल्यार केन्ना कमिटीचे नांवां येयलीं, केन्ना प्रोपोज जालें, केन्ना सेकंड, केन्ना फायनल जालें आनी केन्ना मिटींग सोंपली. हेजेर सगळो सस्पेन्स डावट येता म्हणून हांवें रजिस्टर मारलो कोण कोण एटेंड जाल्ले जाल्यार 6 कावन्सिलर एटेंड जाल्ले आनी 4 पब्लीक एटेंड जाल्ले म्हणून. 6 कावन्सिलरान मिटींग स्टार्ट जाली, 4 पब्लिकान मिटींग स्टार्ट जाली आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. पळय आमी कार्निवल करता, आमी फकाणां करिना. चेअरपर्सनाचे सिग्नेचर बुकाचेर ना. हांव तुमकां दाखयता म्हाजो हांवें रजिस्टराचो फोटो काडला. 10 जाण 17 मिनटाचो फोटो आहा. 10 जाण 17 मिनटांनी फोटो आहा म्हणजे तुमी हांव कितक्यांक पावला आसतलो तें कळटलें. हे सगळे डिस्कशनान मागीर हांवें रजिस्टर मारला. तर ही सगळी फक्त उडवाउडी. ही बजेटाची लिस्ट तेंच्यांनी राती धाडल्या आमकां 6:30. ही अशी डिसेंबरान पावोंक जाय बजेट लिस्ट. आनी आतां तो प्रकाश भिवशे इतल्या मिटिंगेन तो उलयतालो हे सारकें न्हू ते सारकें न्हू आमी हेका साथ दिताले हांव बरें सारकें न्हू सारकें. आतां तो 11:30 ते मिटिंगेन बसला बजेटाचेर आनी तो जबाबदार आसतलो कित्याक हे न्हू हेंचे कडेन आतां फंड रेज करपाक कांयच ना म्हापशेकारां खातीर. हे आतां हावस टॅक्स आनी गार्बेज हे म्हापशेकारांचेर लायतले वाडोवन. ती मनशां उशिरा आयली ताका जापसालदार आमी न्हय. बेकायदेशीर आसा म्हणप हे चुकीचे. नगराध्यक्षान हे घडणुकेची खरसानेन तिडक उक्तायत आरोपांचो निषेध केलो. जेन्ना 11 दुसरी मिटींग आसा म्हणून आमी आदींच सांगलें की 10 वाजता आमी मिटींग सुरू करतले. त्या वेळार जे कोणी असले कित्याक ही पब्लीक इव्हेंट आसा त्याच्या खातीर हे आसा. हेका बाकीची गरजेची अशी गोष्ट जी आसा जे उपस्थित आसा तांकां घेवन जी सुरू केली आणि त्याच्या आपण 10 मिनटाचं आम्ही वेटिंग दवरून फुडें रिकन्वीन करून ती मिटींग आमी घेतली जे आमी ऑफिशियली करता. आणि त्या पद्दतीन जेन्ना केल्ली आसा हे डिक्लेरेशन करपाचें आसलें. विदीन शॉर्ट पिरियड डिक्लेरेशन जालें आनी फुडले जे जनरल सेक्रेटरीची नांवां येयल्ली आसा जेन्ना ती पुटअप केली तेचे प्रपोज केले आनी सेकंड केले आनी तेंच्या हेच्या प्रमाणे जे आमी बोरोन हांगासर घेवन थंयसर त्या प्रमाणे आमी ती फायनल केली. आणि ते करताना जेन्ना ते एंट्री मारल्या आणि मीन टाईम आम्ही सर्क्युलेट केला आणि त्याच्या खातीर सगळ्यांचे जे कोण उपस्थित असले त्यांचे हांगासर सिग्नेचरी चालू असले त्या वेळार तेमचे कावन्सिलर जे उसरा पावले आसा तेंच्यांनी सोमतेच ते रजिस्टर हातीन घेवन तुमचे मिनिटूच जावंक ना मिनिट जेन्ना गोष्ट जाता थंयसर हांगा नोट केली वयता आणि त्याचे फायनल मिनिट घेवच्या आदी त्याच्या कडसून ती ओळून घेवन हे ह्या पद्दतीचे
जी बिहेवियर आसा ते रॉंग बिहेवियर आसा. जेन्ना कितें आमी नोट करता ते फायनल करपाक थंयसर स्टेनो बसोवन ते बरयता करता म्हणसर कित्याक प्रत्येकाची नांवां आनी ते करून घालून तेचे वृत्तांत तयार करच्या आदीं जर तुमी जर अशें म्हणटा तुमी बरोवपूच ना तेच्या हातीनसून ओडून घेता हे अत्यंत चुकीचें आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्यात फुडल्या कांय दिसांनी सकाळच्या वेळार उतर ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा, पूण पावसाची वा हवामानाची शिटकावणी ना. 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण 34 डिग्री सेल्सियस ते 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन स्थिर तापमान आसपाचो अदमास आसा आनी सापेक्ष आर्द्रता 50 ते 80% मेरेन सुसंगत उरतली. गोंयांत फाटल्या 24 वरां सावन सुकें हवामान जाल्ल्यान तापमान सामान्या परस मातशें चड वाडलां. पणजेत आयची उंचाय 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्ल्यान फुडले कांय दीस धुक्याची सकाळ सुरूच उरपाची शक्यताय आसा. हवामान थीर आशिल्ल्यान लोकांक आनी नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच शिटकावणी वा पावसाचो अदमास ना. सप्तकभर सुकी परिस्थिती. सकाळी उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय. नितळ मळब अपेक्षीत. पावसाची शिटकावणी ना. आर्द्रताय 50 ते 80% मेरेन. शेनवारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 22 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.